हांव म्हणटा हांगा आमी गोंयांत मायनिंग कामगारां खातीर मायनिंग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम काडात. त्या स्किमी उद्देशी कामगारांक काडलेले आहा. जे कामगारांक काडलेले आहा त्या कामगारांक तुम्ही त्या रिट्रेंचमेंट स्किमी उद्देशी दर म्हयन्याक एक भाशेचो बोमोदलो दियात. दुसरे म्हणल्यार आयज कामगारांक 50% पगाराचेर दवरला खुबश्या कंपनींनी. कामगारांक जेन्ना 50% पगाराचेर दवरला त्या 50% पगार घेवन अर्धो पगार घेवन कामगार जगोंक शकना. जगोंक शकता ताका लागून आमी म्हणला की कामगारांक कॉम्पेन्सेटरी ले ऑफ स्कीम दियात. जर अर्धो पगार दिता जाल्यार ह्या स्किमी उद्देशी कामगारांक तो एक मॅचिंग पगार दियात. आनी एक आमी डिमांड घाला रिटेन्शन अलावन्स म्हणून. रिटेन्शन अलावन्स म्हणल्यार दर म्हयन्याक जितले कामगार रिट्रेन जाला जाल्यार हांगा साळगांवकार कंपनीचे प्रतिनिधी आहात तांकां कामांतले भायरच मारला. जावं ते कोडणे जावं ते सुर्ला जावं ते वेळगे जावं ते आतां आनी फुडें जाल्यार ह्या कामगारांक आमी म्हणटात तांकां दर म्हयन्याक 20,000 रुपया रिट्रेंचमेंट दियात ज्या मेरेन मायनिंग चालू जायना. मायनिंग चालू जाले या गोवा कॉर्पोरेशन तुम्ही करता मायनिंग कॉर्पोरेशन करता केला तुम्ही ते चालू करता करा बेगीन करा. आणि कामगारांक जे काढलेले आसा जे कामगार मायनिंग क्षेत्रांत काम करता त्या कामगारांक ह्या कॉर्पोरेशनान घाला. एकदा कॉर्पोरेशना कडल्यान काम चालू जाले जाल्यार अवश्य ट्रक जे पळय ट्रक चालक ट्रक ऑपरेटर्स आनी इतर तांकांय काम मेळटलें. बिकॉज मायनिंग कॅनॉट बी डन विदाउट ट्रान्सपोर्टेशन. At every stage ore has to be extracted and it has to be transported. Mining cannot be done without transportation. Trucking आणि ट्रकांनी ह्यो माल एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हँडलिंग करचो पडटा ट्रान्सपोर्ट करचो पडटा. तशेंच जर तुमकां एक्सपोर्ट करूंक जाय जाल्यार बार्जीच्यो गरज पडटल्यो. तो बार्जीचो उपयोग जातलो. मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट सद्याक थंड आहा कित्याक एका टायमार 90% ओर which was exported through the Murmugaon Port Trust. As Murmugaon Port Trust is in a way jobless, in a way underutilized. जेन्ना कांय काम ना तेन्ना कांयचे कांय करूंक लागतात. ताका लागून आयज ह्यो मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट गोंयांत कोयल हाडूंक लागला कोल हाडूंक लागला. एकदा मायनिंग चालू जाले जाल्यार कोल हाडपाची गरज पडची ना. ही मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट इकॉनॉमिकली वयर दवरपाक कोयला हाडपाची गरज ना. आणि गोंयचे प्रदूषण ते बंद जावंक शकता. कोण म्हणटलो की मायनिंग पोल्युशन जाता मायनिंग निसर्गाची निसंतान जाता डेस्वॉट जाता. आमी सांगूंक सोदता ह्या मायनिंग कॉर्पोरेशन जे पळय सरकारान चालू केला आमी सांगूंक सोदता एज अ ट्रेड युनियन बॉडी
आमकां मायनिंग पर्यावरणाचे सगळे नियम पाळून चालू जाल्ले जाय. आमकां मायनिंग सस्टेनेबल जाल्ले जाय. आमकां मायनिंग पर्यावरण रक्षण करून त्याच बरोबर निसर्गाचे सगळे कायदे पाळून चालू जाल्ले जाय. वय हो ना? आमकां नाका एंडलेस, हार्टलेस, रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. आमकां नाका मायनिंग कारबार करपाक करता गोंया. वी वॉन्ट मायनिंग टू बी सस्टेनेबल. आणि जे पळय आमचे एक ब्लू प्रिंट आहा विच वी प्रेझेंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. आम्ही एक ब्लू प्रिंट सुप्रीम कोर्टा फुडें दवरलेले की जे आयज मायनिंग पीट आहा, जे मायनिंग पीट आहा त्या मायनिंग पिटांनी जे उदक आहा ते तुम्ही प्युरिफाय करून लोकांक पिवपाक सप्लाय करा म्हणून. गांवांनी टँकरी भोंवतात. टँकरी भोंवपाची गरज ना. गांवांत जे मायनिंग पीट आहा, आता कोडणे मायनिंग आहा, पीट आहा, त्या मायनिंगेन लाखांनी हे उदक आहा गॅलन्स, लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ लिटर्स अँड गॅलन्स ऑफ वॉटर. ते जर काढले, प्युरिफाय केले, मातशे झिरो बी घालो आणि लोकांक सप्लाय केले जाल्यार आख्खे लोक, हजारांनी लोक, कुटुंबां उदकाक पादेशीर जावचे ना. मायनिंग क्षेत्रांत उदकाक पादेशीर जावचे ना. आमी ब्लू प्रिंट दवरला, व्हेरी इनएक्सपेन्सिव, व्हेरी येस, सवाय भितर एक ब्लू प्रिंट दवरला. तो ब्लू प्रिंट म्हणल्यार कितें? ऑल दीज मायनिंग पिट्स can be used by the people, for the people, and these mining pits can be not just abandoned. There can be very good parks in and around the mining pits. All these are things which you see आम्ही सुप्रीम कोर्टाक गेल्ल्या वेळार दवरला. थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार आम्ही परतून रिटरेट करता. We want mining to restart. Mining चालू जावपाक जाय इलेक्शना पयले. ह्यो आमचो उलो जावन आसा. वय ना? आम्ही मायनिंग इलेक्शना पयले चालू जाल्ले जाय. आणि त्या भायर हे मायनिंग जेतले कामगार रिटर्न जाल्यात तांकां सगळ्यांक रिटेन्शन अलाउन्स ऑफ 20,000 रुपीज जाय. आणि एक स्टँडिंग स्कीम तयार करपाक जाय, मायनिंग रिट्रेंच्ड वर्कर्स स्कीम म्हणून. हे मेन आमचे हे डिमांड आहा. एक्टिवाइज द मायनिंग कॉर्पोरेशन इन गोवा. गोवा गव्हर्नमेंट लोकांक फुटोवंक जायना. इलेक्शना पयले जावपाक जाय. आता कोण विचारतलो आमकां हे समज जायना जाल्यार तुमी कितें करतले? आमी ऑलरेडी थारयला. मायनिंग सरकार चालू करिना. गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्टिवाइज करिना जाल्यार आमी थारयला ह्या इलेक्शनाक आमी मोठो कॅम्पेन उबो करतले. वी विल have a major campaign. We will hold a major campaign, and this campaign will be aimed against the government, will be aimed against the power, against the existing BJP government, and the BJP government will have a lot to suffer. BJP government will suffer, and they will have to answer the people if the mining is not started before the elections. Yeah, I'm clear सांगूंक सोदता. Are you agreeing with me? All of you agree with me? आता